नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमगेले स्वागत करता। उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या गोकर्ण कोटी तीर्थ तळे उपसीचे कार्य सुरू झाला। मलिन जाल्ले कोटी तीर्थ स्वच्छ करूक सरकारान 1.5 करोड रुपयेत काम सुरू केला। दक्षिण काशी भूकैलास म्हणत प्रख्यात असलेले उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या गोकर्णात सद्दी हजारांचे भक्त लोक येतात। हांगेवचे प्रवासी हांच्या महागणपती देवस्थान, महाबळेश्वर देवस्थानाक भेट दितात। देवस्थानाक प्रवेश करचे पहिले कोटी तीर्थात स्नान करची एक धार्मिक पद्धत असा। या कोटी तीर्थात 5 पटी बुण घेवन वयर येयल्यार सगळे पाप धुवन वयता असो विश्वास असा। जाल्यार गेल्ल्या काही वर्सांच्यान गोकर्ण कोटी तीर्थ मलीन जातीत आशिल्ले। त्या तळ्यात खूप झाडां शेळ जाल्लो, तेजेन भक्त लोक बी ह्या तळ्यात स्नान करूक मुखार येनाशिल्ले। कोटी तीर्थ भक्त लोकांक स्नान करूक इतलेतनी अपरकार्य पिंड प्रदान अशें करूक दुसऱ्या राज्याच्यान बी लोक येताले। कोटी तीर्थाचे संपूर्ण देखरेख करू जाय आशिल्ले स्थानीक संस्थेन स्वच्छतेकात दुर्लक्ष केल्ल्यान हांगा मलीन जातीत आसा। तेजेर स्थानीक युवक केन्ना केन्ना स्वच्छता कार्य करताले। ग्रामीण सुदारणा मंत्री ईश्वरप्पा गोकर्णात भेट दिली तेन्ना कोटी तीर्थ स्वच्छ करचे बद्दल तेमी भरवसो दिल्लो। तशेंच आता 1.5 करोड रुपयेत कोटी तीर्थ स्वच्छ करचे कार्य सुरू जाला। पुराण प्रसिद्ध गोकर्णात कोटी तीर्थात स्नान करूक भक्त लोक बी फाटी येताले, कित्याक काय म्हळ्यार थंय खूब इतले मलीन आनी गलीज आशिल्ले। पण आता 1.5 करोड रुपयेत हे तळे स्वच्छ करतीत आशिल्ल्यान पुढच्या दिसाक जास्त भक्त लोक ह्या कोटी तीर्थात स्नान करचे दिसून येतले। अंजनमुपदिष्टतो अभ्यंजनमुपदिष्टतो अष्टकोच अंजनाभ्यंजनो वासः अंजनमुप ऐते अष्टोपायतना अभ्यंजनमुपदिष्टो नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः। सर ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಗೊಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗ ಆಯ್ತು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ। जोयडा तालुक्यातल्या असू गावातली लक्ष्मी जात्रा 31 वर्षांनंतर येवच्या मे महिन्याच्या 13 तारखेक करचे असे ठरला। ह्या संदर्भात आज गावकऱ्याली सभा असू गावातल्या नागनाथ मंदिरात झाली। 13 मेक लक्ष्मी बसयतले आणि 8 एप्रिलाक गावाच्या शिमे भायर वचून वार पाळचे आणि देवाक रेडो सोडचो असे कार्यक्रम जातले। 13 मे रोजी सकाळी 4 वाजेनंतर देवीले अक्षता आणि हळद कार्यक्रम कुंभारवाडा यांच्या लक्ष्मी मंदिरात जातलो आणि त्याच्यानंतर देवी मूळ ठिकाणाचेर विराजमान जातली। 13 मे ते 21 मे म्हणल्यार ही जात्रा चलतली। हेजे पहिले ही जात्रा 17 मे 1991 सालात जाल्ली, त्याच्यानंतर जालना आशिल्ली। 31 वर्षांनंतर आता ही जात्रा परत जाते असा। तरी परिसरातल्या सगळ्या लोकांना उपस्थित राहून देवीला आशीर्वाद घेऊ जाय असे गावकऱ्यांनी सांगला। नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमच्याकडे सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट। भारत देशात तुमका खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघरात पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाच्या पेशंट खूप वाढू लागला, त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर
घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. राज्यात जाती आरक्षण खातीर सगळकडेन आंदोलन जाते तसा. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या मोगेर समुदायाक सरकाराकडच्यान मेळते तशिले SC जातीची सवलत बंद जाल्ल्यान आता क्रोध व्यक्त जाते तसा. इतले दिवस सरकाराक अर्जी दिते तशिले मोगेर समाजाचे नागरिक आता रस्त्यार येवन स्ट्रायक करते आसात. इतलेच न्ही, आत्महत्या करचे बी तेमी ताकीद दिते आसात. खूप संख्येत जमून घेवन आंदोलन करते आशिल्ले लोकांमदी एकलो विशाची बॉटल आणि एकलो दोरेचो पास दाखोवन आपल्याक न्याय दिया म्हणून मागणी करते आशिल्ले दृश्य उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या भटकळात बुधवाराक पळोवंक मेळ्ळे. जिल्ह्याचे मोगेर समाजाक सरकार SC जातीक दिवची सगळी सवलत दिते आशिल्लो, पण एकाएक ही सगळी सवलत बंद केला. 2008 सालाच्यान मोगेर समाजाक SCची सवलत बंद आशिल्ल्यान गेल्ले 15 वर्सांच्यान मोगेर समाजाचे लोक सरकाराक अर्जी दिवन घेवन आपणाक ही सगळी सवलत दिया म्हणून मागणी करते येयलात. तरी बी सरकारा कडच्यान सकारात्मक उत्तर किंवा क्रम जालना जाल्ल्यान बुधवाराक भटकळ तालुक्यात मोगेर समाजान व्हड प्रमाणात स्ट्रायक केलो. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात आशिल्ल्या मोगेर समाजाक SC सर्टिफिकेट दिवूंक जाय अशी तेमी मागणी दवरून घेवन आंदोलन सुरू केला. जर सरकारान मागणी पूर्ण कन्न जाल्यार आत्महत्या कन्न घेतले किंवा हिंसात्मक स्ट्रायक करतले अशी तेमी ताकीद दिला. ಸಾವಿರದ 10ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಿರುವಂಥ ಸೌಲಭ್ಯನ ಏಕಾಏಕಿ ತಡೆ ಹಿಡಿದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಲವು ಸಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಹಿತ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಸಹಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡದೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ತಿರುಚಿಕೊಂಡು ಈ ಸವಲತ್ತನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ನಾವು ಜನಗಳು 16 ವರ್ಷ ತೊಂದರೆ ಪಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಧರಣಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಧರಣಿ कारवार कोडीबाग रस्त्याक वीर बहादूर हेंजा नायक नामकरण करूंक सरकारान संमती दिली. हेचे बद्दल बुधवाराक सरकारान अधिकृत आदेश केला. कारवार कोडीबाग रस्त्याक वीर सेनानी हेंजा नायक हेमगेलें नामकरण करूंक जाय म्हणून गेल्ल्या काही वर्सांच्यान थोडे संघटनेचे प्रमुख आग्रह करतीत आशिल्ले. तशेंच सद्याक मार्च 15 तारखेक हेंजा नायक हेमगेल्या जन्मदिवसाक राघू नायक हेमी व्हड प्रमाणात कार्यक्रम आयोजीत करून रस्त्याक हेंजा नायक नामकरण करूंक जाय म्हणून हट दवरिलो. तेमकां खूब इतल्या नागरिकान साथ बी दिल्लो. इतलेच न्ही, हेंजा नायक हेमगेल्या जन्मदिवसाच्या आचरण कार्यक्रमाक भाग घेयले MLA रुपाली नायक हेमी कोडीबाग रस्त्याक जातींतले बेगी हेंजा नायक हेमगेलें नामकरण करतले असो भरवसो दिल्लो आनी तेमी हेचे बद्दल सरकाराक प्रस्तावना बी दिल्ली. बुधवाराक राज्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई, जिल्हा मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी हेमी अधिकृत आदेश केला. देशपांडे रूटसेट संस्थे वतीन रामनगर परिसरातल्या तशेंच जगलपेट, असू आदी गावातल्या गरीब आणि गरजवंत आशिल्ल्या हुशार विद्यार्थ्यांक स्कॉलरशिप वितरण केले. हो वितरण कार्यक्रम मंगळवार दयपारा रामनगरातल्या दत्त मंदिरात आयोजित केल्लो. ह्या प्रसंगार भाषण करताना सुपा मार्केटिंग सोसायटीचे अध्यक्ष गुरुनाथ कामत हेमी उपस्थित लोकांक शिक्षणाचे महत्त्व पटवून सांगले. तशेंच देशपांडे रूटसेट संस्थेचे मनोहर C आणि इतर लोकांक भाषण केले. परिसरातल्या सुमार 50 विद्यार्थ्यांक 51,000 रुपयाचे स्कॉलरशिप वितरण केले. ह्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हण पत्रकार निखिल असुकर, तशेंच प्रमुख अतिथी म्हण गोपाळ गावडे, गोविंद मालशेट, प्रेमानंद परब आदी लोक उपस्थित आशिल्ले. हे करायचं, दान करायचं, ते विचार करायला पाहिजे. आम्ही एवढंच दरवेळेला आम्हाला शिव्या करायला लागतात. आम्हाला प्रत्येक वेळेला शिव्या करतात फक्त ह्याच्यासाठी आणि काय नाही. एवढं मी करून मला काय नाही तसं करू. ह्याच्या पुढे तरी लोकांनी करू नये. तुम्हीच सांगत ते मी आम्ही आलो त्याच्यामध्ये सगळे रामनगरमध्ये आले. आम्ही रामनगर
आयचा इतलाच न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.